तांकां आमकां कळोन येयला की ते रेल्वेन खूब अशी झाडां हिंगा आनीक जागा एक्वायर केल्ली आसा अशी कळोन येयल्ली आसा. खंयच्या वार्डान सारकी ती? ही वॉर्ड नंबर 7 एला ओळगोन येता. आतां रेल्वेन 19 पयलीं जागो एक्वायर केल्लो पर पयलीं 90 तेन्ना 100 मिटर 150 काय 60 मिटर एक्वायर केल्लो. आतां कळोन येयला की ते आनीक ते एक्वायर करता आनीक ट्रॅक करता. ट्रॅक केला की ते आतां ऑलरेडी दोंगर कट करचो पडलो. आतां तूं सायडीक पळया कितले दोंगर कितले हायटीर वयर आसा म्हण फूल आतां दोंगर कट करचो पडलो अशें कळोन येयला की आनीक कितें टनल करपाचें आसा अशें प्लॅनिंग चल्लां. पण टनल केलें जाल्यार आतां पळोवंक गेल्यार तेच्या ऑपोजीट चर्च आसा एक टनल आसा मागीर घरां आसा मागीर हे खूब डॅमेजीस जातले आनी ट्रॅक आसा पळयल्यार ट्रॅक आसा हांगसर 2 वरान कितें एक ट्रेन येता. आतां हिंगा 2 ट्रॅकाची कित्याक गरज. प्लस आमची प्रॉपर्टी एक्वायर केला 90 सर्वे नंबर 110 एला ओळगा आमकां 45,000 आमची एक्वायर केल्ली आसा कोण रेल्वेन. 45,000 ती फक्त 4,000 आमची हें केला यूज केला. बाकीची 40,000 तशीच पेंडींग आसा. लोकांची जागा अशी एक्वायर करता सेंटर कोंकण रेल्वे आनी अशीच यूज करता आनी पेंडींग दवरला. आतां लोकल एसटी लोकांची जागे जर अशी एक्वायर करूंक लागले आतां गव्हर्मेंटान तेजेर लक्ष येवंक जाय. बाबा हेची एक्वायर कितें आनी ट्रॅक कितें गरज आसा काय ना आसा तें पळोवपाक जाय न्हू. आमदाराक सांगलेलें आसा? आमदाराक खबर ना पण आमदार आतां आमी सरपंच वयतली आनी ताका सांगतले बाबा अशें हिंगा चल्लेलें आसा. खूब हांगा डॅमोलिश केल्ली आसा आनी आतां रोड वायडींग करपाक आतां आमी आयकून येयला की ते लास्ट टायम TCP कितें इन्स्पेक्शनाक येयल्लें म्हणून पंचायती काय इन्फॉर्म कांयच करूंक ना म्हणटा ते. आतां गव्हर्मेंटाचें मातशें लक्ष मारपाचें आतां ट्रॅक करता आनी कित्याक एक्वायर करपाची गरज आसा काय ना आसा तें पळोवचें पडटलें गव्हर्मेंटान येवन. हांगा कोंकण रेल्वे आसा पळय तेंच्यांनी झाडां आतां मोडलेलीं आसा सगळीं आनी एक्वायर करपाचेर चिंतला दिसता कित्याक हांगाचे रेजिडेंट्सांनी आमकां फोन केल्ले आनी आमकां सांगलें की हांगासर झाडां कटींग जाता आनी तांकां जे हांगासर रावता पळय न्हू तेंच्यांनी सांगलें आमकां की आमची घराय वयता म्हणून. सो आमकां काय पंचायतीक आमकां कितेंच इन्फॉर्मेशन येवना अशें हे डबल ट्रॅक हे कितें जातलें म्हणून. पण अकस्मात अशें ओपन प्लेस जाल्ली आसा आनी जायतीं झाडां आमची मोडलेलीं आसा. हे पळोवन आमी अशें हें जाल्लें आसा शॉक जाल्लें आसा कित्याक आमकां काय इन्फॉर्म करूं ना पंचायतीक आनी रेजिडेंट जे आसा तेंच्यांनी सांगलें आमची घरां वयता आनी जायतीं झाडां कटींग जाल्लीं आसा आनी जायते एक्वायर केल्लो आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटान ट्रॅक ते घरा वयता लोकांची? हय घरा वयता हांगासर तांकां सांगलां खंय येवन कितें आतां आजुनूय तांकां अशें बरोवन कितें दिल्लें ना पण तोंडान सांगलां तेंच्यांनी झाडां घर वयतलें म्हणून तेंचें. आनी पंचायतीक कितें येयल्लें लेटर बी? पंचायतीक आजुनूय कांय येवंक ना आमचे म्हणून आमी ते पळोवपाक येयला हांगासर कितले भरपूर जागा हांगासर एक्वायर केला कसो दिसता आमकां आनी झाडांय जायती कटींग जाल्लीं आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.